गोयचो राजकीय इतिहास जेन्ना जेन्ना बरयतले तेन्ना कांय नांवां ज्यांनी समाजा खातीर खूब कितें दिलां अशी मोजकीच नांवां दर एक फावट न चुकता झळकतली. तातूंतलेंच एक नांव म्हळ्यार मायकल विन्सेंट लोबो. ताका पर्रा बॉय म्हणटा. गरिबींतल्यान वयर सरिल्लो मात व्हडा जिद्दीन यशस्वी उद्योजक जालो. मात ताका लोक वळखतात ते ताच्या समाजकार्या खातीर, ताच्या लोकसेवे खातीर. आज आयुष्याची 50 वर्सां 5 डेकेड्स ते पूर्ण करतात. त्याचे वय व्हडलें ना. ह्या वर्सा तो 50वो वाडदिवस मनयता. आनी तुमकां खबर आसतलें की आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी 50व्या वर्सा आपलें राजकारण सुरवात केल्ली. सो त्या प्रमाणान सर मायकल लोबोन 35व्या वर्सा आपलें राजकारण सुरू केल्लें आनी आतां म्हाका दिसता तेजें बिगिनींग आसा आनी फुडें ताका भरपूर यश मेळटलें आमकां विश्वास आसा. 18 जून हो क्रांती दीस म्हूण मनयतात. गोंयचे सुटके झुजान आयच्या दिसाचें व्हड म्हत्व आसा. वर्स 1976 क्रांती दिसा म्हणजे 18 जुनाक मायकलाचो जन्म जालो. म्हापसा हांगासर एका कुंभार फामिलीन तांचो जन्म. म्हापशेच्या सेंट ब्रिटो शाळेंतल्यान ताणें शालेय शिक्षण पूर्ण केलें. जेन्ना ते 13 वर्साचे आसले तेन्ना तांचो बापूय बरो नासतालो म्हूण तांणी घरान आर्थीक मदत जावची म्हूण रेस्टॉरंटान काम करपाक सुरवात केली. आर्थीक दृश्ट्या कमकुवत आशिल्ल्या फामिलींतल्यान आशिल्ल्यान तांकां उच्च शिक्षण घेवप शक्य जालें ना आनी मदीं शिक्षण सोडचें पडलें. पूण तांणी एक निश्चय केलो की ताची भयण उच्च शिक्षण घेवन पदवीधर जातली. मायकलान तिका शक्य तें आर्थीक सहाय्य केलें. ते एका रेस्टॉरंटान डिश वॉशर म्हणून काम करताले आनी त्या उपरांत ते वेटर जाले. ताची कुशळटाय पळोवन ताका पात्रांवान मॅनेजर केलो आनी ताचेर रेस्टॉरंटाची जबाबदारी दिली. सद्याच्या घडयेक ते राज्यांतल्या अनेक रेस्टॉरंट रिसॉर्टाचे स्वता मालक आसात. अशें म्हणटात न्हय, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है. ही म्हण मायकल लोबोक सारकी फीट बसता. मात हे छप्पर फाडके मेळोवपाक मायकलान तितलेच कश्ट घेतल्या. आपल्या जिवनातल्या सुरवातीच्या काळांत कश्ट केले, त्रास भोगले म्हणून आयज ते गोंयांतले फामाद राजकारणी, यशस्वी उद्योजक आनी लोकांच्या मनान घर करपी समाज वावुरपी जावंक पावले. सुरवातीच्या काळांत तांणी गोल्डन यूथ सोशल सर्व्हिस ऑर्गनायझेशन ऑफ गोवा स्थापीत केलो आनी ताणें गरजू लोकांक मदत करपाक सुरवात केली. बऱ्या समाज वावुरप्याक लोकांच्यो गरजो प्रश्न चड प्रभावीपणान सोडयतलो जाल्यार राजकारणाची वाट धरचीच पडटा. मायकलाचे तेच जाले आनी ते पॉलिटिक्सान पावले. धाकटो भुरगो आसतना ताका हांगासरले सगळे शेजारी जाणटी बाबा साकर हाड रे, हे कर रे, ते कर रे, तो सायकलीन तांकां हाडून दिवपी. सो दॅट इज द लेवल ऑफ सोशल सर्वीस. आनी अहेच करून 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 ताणें जिल्ला मेंबर जालो एंड नाव 3 times MLA. मायकल लोबो आतां सांगपाचें म्हटल्यार सुरवाती पासून आमची ल्हानपणा मैत्री आसा. सो म्हाजो मित्र लागता पयलो तो आनी दुसऱ्या नंबराचेर एक राजकीय नेतो तो. आनी ल्हानपणा पासून पळयता तिचें ऑब्सेशन समाजान वावुरपाचें, समाजान कितें कमतरता आसली तांकां मदत करपाची. कित्याक आयज काल आमी पळयता की राजकीय सक्रीय आसप ही खूब डिफिकल्ट गजाल आसा आनी समाजकार्य केल्या शिवाय राजकारणान तुका प्रवेश मेळना. सो ही तेची आवड आसली काम करपाची, लोकांचे प्रॉब्लम अंडरस्टँड करपाचें आनी जी गरज आसा गांवान म्हणूं नाका जावं कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हणूं नाका. सो त्या मार्गान तेचें काम करप आनी काम करून घेवप ही तेची एक शैली आनी स्कील जावं आसा. राजकीय कारकिर्दीची सुरवात ताणें 2002 पर्रा पंचायत वेंचणूक लढून केली. वेंचणुकेन तो हरलो पूण ताका लागून ताणें ग्रास रूट लेव्हलाचेर आपलो बेस तयार केलो. पर्यटना खातीर अवलंबून आशिल्ल्या कळंगूट वाठारांतलो थळावो बिझनेसमॅन म्हणून ताची ओळख निर्माण जाली. त्या उपरांत ते भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य जाले आनी मागीर ते भाजपा उत्तर गोंयचे जिल्लो अध्यक्ष आसले.
2010 ते भाजपाच्या पॅनलाचेर जिल्लो पंचायत वेंचणूक जिखले. त्या उपरांत 2012 जेन्ना ते पयले फावट विधानसभा वेंचणुकेक उबे रावले तेन्ना तांकां 2 फावटीचे काँग्रेसीचे आमदार आग्नेलो फर्नांडीस हांचे मोठे आव्हान आसले. ताणे आग्नेलोक 1869 मतांनी हारयलो. त्या उपरांत मात तांणी फाटीं वळून पळोवंक ना. जे आमी फाटली 17 वर्सां पळयता तो सारको सक्रीय आसा, ताका ऑब्सेशन आसा, ताका रेस्ट अशी आमी पळोवंक मेळना जेन्ना तो काम करता. आनी जेन्ना कळंगूट मतदारसंघात पयलो निवडून आयलो आनी पयल्या 5 वर्सांत तांणी जे डेव्हलपमेंट केलें ते डेव्हलपमेंट सगळे लोकांक जनतेक खबर आहा कळंगूट मतदारसंघात. आनी हो डेव्हलपमेंट आसा तो चौफेर आसा. फक्त एक आमी रस्ते वायडनींग जावं इतर गोश्टी सोयी ज्यो ग्रावंड्स जावं आनी डेव्हलपमेंट जे पळयता त्यो आसना, पण कोणाक जर आर्थीक मदत जे मेडिकल कोण त्रस्त आसता मनीस जी गरज आसता, जे कोणाक रक्ताची अरेंजमेंट ब्लड डोनेशन कॅम्प्स करप जावं मेडिकल कॅम्प करप आनी लोकांच्या म्हणजे कमींतल्या कमी जे स्तरार लोक आसा इकॉनॉमिकली वीक आसा तांकां मदत करप ही तेची पयली पासून तेची एक पॉझिटिव्ह पॉयंट. मे 2012 ते नॉर्थ गोवा प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीचे अध्यक्ष झाले आणि सुमार 7 वर्सां ते पीडीएचे अध्यक्ष असले. 2015 तांणी कळंगूट डान्स बार्रां बंद जावची म्हणून सरकार पक्षांत आसतनाच स्ट्रायक केलो. 2022 मायकलान आमदारकेची हॅट्रिक केली. मात हे फावट ते एकटेच आमदार जावंक ना. तांणी आपली घरकान्न दिलायला लोबोक शिवोली मतदारसंघात जिखून हाडली. Husband and politician. He is Michael Lobo is responsible to get me into social life and politics. So he is not a politician as such. Whatever work he does is sort of social service. It is a social service. त्या भायर साळगांवा केदार नायक आनी अल्डोना कार्लोस फेरेराच्या यशांत मायकलाचोच हात आसा. मायकलाचो म्हापशा आनी मांद्रे मतदारसंघात बरोच इन्फ्लुएन्स आसा. ताचो चलो डॅनियल सुद्दां राजकारणांत सक्रीय आसा. तो सध्या पर्रा ग्रामपंचायतीचो सरपंच. जेन्ना लोकांचे प्रश्न मांडपाचो वेळ येता तेन्ना मायकल लोबोक तशी पार्टीची चड बंधनां लागना. ते विधानसभेंत आसूं वा विधानसभेच्या भायर लोकांच्या प्रश्नाचेर ते पोट तिडकीन उलयतात. ते आपल्याच सरकाराचेर बरेचशा फावट फार मारतात, फाटीं फुडें पळयना. लोक नेत्याचे हेच तर काम. त्या खातीरूच विरोधी पक्षांतले फुडारी मायकलाक रेस्पेदान पळयतात. गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री आनी देशाचे संरक्षण मंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकराक आपले राजकीय गुरू मानतात. पर्रीकर आनी हांव आमी दोगूय पर्राचेच म्हण मायकल सदांच आपुलकेन सांगतना दिश्टी पडटा. गार्बेजीचो प्रश्न गोंयभर आसलो मात प्लांट घालपाक कोणूच आपल्या मतदारसंघात तयार नासले. ते धाडस मायकल लोबोन केले. राज्यात कचरो वेवस्थापन हो एक प्रश्न जाल्ल्यान गोंयांत पयलो स्टेट ऑफ दी आर्ट वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट ताणें सालिगांव कळंगूट वाठारांत हाडलो. मायकलाच्या लिडरशिपी खाला कळंगूट मतदारसंघाचो विकास आमकां दिश्टी पडटा. पार्किंग वेवस्था, रोड एक्सपान्शन, सिवेज नेटवर्क ही कामां ताणें पूर्ण केली. तशेंच हडफड्या नागोवाचे ड्रीम सर्कल, पर्राचे सर्कल ऑफ पाम्स, हडफड्या कळंगूट पूल, हडफड्या शंकवाडी पूल, सॅटर्डे नायट मार्केटा कडे पूल, रोड वायडनिंग प्रोजेक्ट्स, पर्रा हांगासर हेल्थ सेंटर अशी कामां ताच्या फुडारपणान पुराय जाली. पयल्या 5 वर्सांत तेजें काम पळोवन अख्ख्या भारतांत ताका जी भारतीय छात्र संसद जाता पुणेन ताका सन्मान केल्लो. हजारांसून कितलेशे हजार जे आमचे सांसद असतात, MLAs असतात, ते MLA ते 5 बेस्ट MLA ताका चूज केला, ताचो सन्मान केल्लो. हे पयले 5 टर्मान जाले. दुसऱ्या टर्मान ताणें तेच्यावन आणखी बरो उदरगत केलेली आसा कळंगूट मतदारसंघान. आनी कळंगूट मतदारसंघ हो एक एक्टीव
हांगासर तुमी जर डेव्हलपमेंट करिना जाल्यार तुमी थंय टिकोवंक शकना. असो मतदारसंघ आसा. Michael Lobo's greatest strength is not only his leadership, but his extraordinary patience and dedication. दीस आनी रात लोक ताका मेळोंक येता, तेंचे कितें प्रॉब्लम आहा ते मांडटा, तो ताका गायड करता एंड गरज पडत तो तेंचे वांगडा उबो रावता. So it is this accessibility, compassion, dedication and leadership which has won the trust of people of all over Goa, the trust and love of people from all over Goa. ताणें जायत्या लोकांक हेल्प केला थ्रू आमच्या कलंगूट कॉन्स्टिट्युएंसीन पळयलां जायते रोड डेव्हलपमेंट जाला. मागीर युथांक ताणें खूब हेल्प केला थ्रू एड्युकेशन. मागीर गरजेवंतांक पयशांचो आदार दिला आनी कोणाकूच ताणें हें करूंक ना, म्हणजे फाटीं फुडें हें करूंक ना. सगळ्यांक तो इक्वली ट्रीट करता. 2022 ताणें भाजपा सोडली आनी काँग्रेसीन गेले. हांवें मायकलाक इमोशनल खूब खेपो पळयला, पूण दोळ्यान दुकां आयिल्लीं फक्त 2 खेपो. पयले खेपो लास्ट इलेक्शनाक जेन्ना ताणें आपली मिनिस्ट्रीशिपीची रिजिग्नेशन दिवन BJP सोडली. तो आपलें ऑफिस क्लीन करून तें सगळें घेवन घरा वता आसतना म्हाका मेळ्ळो. अरे म्हळें कितें जालां, इमोशनल सो तूं कित्याक? ह्या पार्टेन म्हणपाक लागलो आपल्याक खूब दिलें, सोडपाक म्हणपाक लागलो अजून दूख दिसता आनी दोळ्यांतल्यान दुख येवपाक लागली. दुसरे खेपो जेन्ना ताणें ह्या टायम परतें BJPक जॉयन केलें म्हणटकीर हांवें ताका विचारलें, अरे तूं जॉयन जाला, आतां तुका कितें मेळपाचें? एकूच शब्द उलयलो, लोकांची कामां जातलीं. आपलें म्हणपाक लागलो फुडलें उलोवया. असो हो कलंगूटचो आमदार. आमी कोणूच गोंयकार परफेक्ट न्ही, पूण ज्या मनशाच्या दोळ्यांतल्यान दुकां व्हांवतात ताका काळीज आसता गोंयकारा पासून. हें काळीज फाटल्या 50 वर्सां दाखयलें तुवें, फुडल्या 50 वर्सांक दाखय अशें हांव इच्छितां. 2022च्या विधानसभेच्या मतदानात त्यांच्या नेतृत्वाखाली बार्देस तालुक्यात काँग्रेसीच्या 7 मतदारसंघातल्यान 4 आमदार निवडून आयले. मायकल विधानसभेन विरोधी पक्ष फुडारी जाले, मात राजकीय परिस्थितीक लागून सप्टेंबर 2022 ते आणि काँग्रेसीच्या अन्य 7 आमदारांनी भाजपान प्रवेश केलो. सध्या ते GSIDCचे चेअरमॅन म्हणून काम पळयतात. आमदारकीच्या 3 टर्मांमदी बरीचशी सामाजिक सांस्कृतिक मळार वेगवेगळे इनिशिएटिव्स घेतले. जगातली सगळ्यात व्हडली सर्त फेस्टिवल ऑफ लाईट्स ही फाटली 11 वर्सां यशस्वीरित्या चालू आसा. हे काम करप आणि ती दर वर्सा घडोवन हाडप हे सोपें न्हय. टॅलंट सगळ्याच्या आंगान भितर आहा, रुजलेली आहा, ती भायर काडपाचो आमी एक तांकां प्लॅटफॉर्म दिता, आमी एक संदी दिता. आनी म्हाज्या वांगडा सगळी आमची टीम, पार्रा सिटीजन्स असोसिएशन, आमचे प्रदीप बाब, शिवराम, एडवीन आनी बाकीचे खूब जाणां, एडवोकेट रायकर एंड अदर्स. Only team, the 200 boys and girls, they come together to make this festival a success. बरोबर. So this festival becomes a success only because everybody unites together. तातूंतल्यान जे गोंयांतले आकाशकंदील करपी हौशी कलाकारांक आर्थीक मजतींतल्यान दर वर्सा प्रोत्साहन तशेंच आपली कला सादर करपाची संद मेळटा. लोकांनी आकाश कंदील करप आनी वेगवेगळे आकाश कंदील येतात. थोडे जाण they go home without a prize. So there are so many problems and issues. So we are trying to help a lot of more people to increase the number of consolation prizes, to increase the number of prizes. So we are trying our level best to see that a lot of people are satisfied. So सगळ्यांक satisfy करूंक शकना. त्याचप्रमाणे ते फेस्टिवल ऑफ स्टार्स ही सर्त आयोजित करता. ह्या तांच्या सर्ती खातीर आनी इनिशिएटिव्हा खातीर लोक तांची तोखणाय करता. पर्रा माडांनी हो जागो जगात फामाद. डियर जिंदगी ह्या सिनेमांतल्यान लव यू जिंदगी गाण्यातल्यान ह्या सुवातेक देशभर नामना मेळ्ळी. ताचोच फायदो घेवन मायकलान ही सुवात माडांनी ह्याच नांवान डेव्हलप केली. पर्यटकांची दर दिसा हांगासर गर्दी जाता.
वेगवेगळ्या बॉलिवूड मुवींत ह्या जागेक प्रसिद्धी मेळ्ळा. सायकली थंय भाड्यान चलोवपाक मेळटा. दूरदृश्टी दवरून लोकां खातीर येणावळीची साधना कशी उबारप तें मायकला कडच्यान शिकप. मायकल सरान एक बरी गजाल केल्ली आहा. ट्युरिस्ट स्पॉट म्हणजे लोक खूब येता हांगासर आनी ते आतां फेमस जाला माड आनी पर्रा म्हणून. आनी आमचे पार्क बी खूब लोक येता भितर. संडेची जाल्यार खूब गर्दी आसता. हांगासर हे फोटोशूट पॉयंट पार्क आहा हेवटेन, वॉशरूम आहा आनी त्या सायडीक चिल्ड्रन पार्क्स आहा. त्या सायडीक भुरग्यांक आतां एक फॅमिली येयली जाल्यार फॅमिली फोटो काडूंक शकता, भुरगीं खेळोंक शकता, सगळे एन्जॉयमेंट फूल पार्कान जावंक शकता. फोटो पॉयंट प्लस ते भुरग्यांक खेळपाचें बी गार्डन. भुरगीं सारकी पार्काची भायर वचोंक सोदिना, अशी एन्जॉय करतात ती. कळंगूट नितळ आनी कचरो मुक्त उरचो म्हूण मेन रोडाच्या 50 मिटराचेर तांणी डस्टबिन्सांची वेवस्था केल्या. तशेंच रस्त्या कुशींतलो कचरो काडपा खातीर गार्बेज ट्रक विकते घेतल्या. पयलेच खेप कांदोळे हांगासर डस्टबिनाची वेवस्था केली. तशेंच कितलेशाच वर्सां अर्राडी कांदोळे हांगासर लोक कचरो उडयतालो तो क्लियर करून तांणी तो वेस्ट प्लांटांतल्यान ट्रीट केलो. जो वादा दिया है वो निभाना पडेगा अशें गाणें आसा. त्याच प्रमाण ताणें नायकावाडो हांगासर रावपी सदाशिव शेटगांवकर हांकां आर्थीक फाटबळ दिवन ताचें घर रेनोवेट केलें. जेन्ना लोकांचें पोट भरता तेन्ना मायकलाक तातूंतल्यान खूब आनंद मेळटा. कितें आसता, आमकां सगळ्यांकूच दुसऱ्याच्या प्रॉस्पेरिटीक प्लेजर मेळना, ताका मेळटा. एका टॅक्सी ड्रायव्हरान समज धंदो बरो केलो, ताका प्लेजर मेळटा. एका शेक ओनराक समज ह्या वर्सा चड फायदो जालो, ताका प्लेजर मेळटा. एक स्मॉल दुकान आसा, ताणें एक बरी स्कूटर घेतली, ताका प्लेजर मेळटा. अशे खूब कमी लोक असतात जांकां दुसऱ्याच्या प्रॉस्पेरिटीचेर प्लेजर मेळटा. असो हो मायकल. जाणें जाची स्मायल इज एक्झॅक्टली रिलेटेड टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ हीज कॉस्टेल, पीपल ऑफ द कॉस्टेल्स. This is a very, very, very important part of his life. आणि थंय मतदारसंघात चॅलेंजीस भरपूर आसा, प्रॉब्लम भरपूर येता. आनी प्रत्येक प्रॉब्लमान जेन्ना जे कोस्टल एरिया आसा, ती कोस्टल एरिया रापणकाराचे जावं टॅक्सीवाल्याचो प्रॉब्लम आसत, जावं हॉटेलांचो प्रॉब्लम, जावं शेकांचो प्रॉब्लम आसत, थंय तांकां तेंचे प्रॉब्लम सॉल्व करप, तेंचे मिटींग घेवप आनी ते थंय सुटावे करप तेंचे प्रॉब्लम. हे म्हाका दिसता तेणे सेकंड टर्मान खूब केल्लेले आसा, ताका दुसरी टर्म मेळ्ळा पळय ते. आनी ताका लागून फाटलीं आतां 5 वर्सां आमी पळयता की ज्यो गोश्टी कळंगूट मतदारसंघान नासल्यो, ज्यो इम्प्रूव करपाच्यो, त्यो गोश्टी तेणे केल्लेल्यो आसा. बरेचशा फावटी सोशल मिडियाचे मायकल लोबो घुमट कासाळे वाजयतना आमकां दिश्टी पडटा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतागेर चवथीक ते दर वर्सा वतात आनी थंयचे लोक मुजरत तांकां घुमट वाजोवपाचो आग्रह करतात. तशेंच जेवण करपाची तांकां आवड. स्वता ते रांदता, तांचे व्हिडिओज बरेच व्हायरल जाला. ते स्वता शेती करतात. काळंगा, गांवठी भेणे अश्यो भाज्यो ते आपल्या पोरसांत लायतात. आपल्या ह्याच कामाचे ते स्वताच्या सोशल मिडियाचेर लोकांक उर्बा दिवपी व्हिडिओ करून घालतात. हांव पर्राचो नागरीक आनी गणेश मंडळ पर्रा ट्रस्टाचो अध्यक्ष जावन आसा. ह्या ट्रस्टाकूय तेजी खूब मदत फाटल्या वर्सांनी लाभलेली आसा जेन्ना ते सक्रीय असले. आनी जर गणेश मंडळ पर्रान जर उदरगत केल्या ते तेच्याच मार्गदर्शनान, तेच्या सहकार्यान केल्लेली आसा. Success is of a politician is never about his ministryship
or what he has got or what he has done. मायकल सारक्या मनशाक समज तुवें 10 जाणांची कामां जाली जाल्यार तो त्या रातचो सुशेगाद न्हिदतलो. ताच्या तोंडार ती स्मायल आसतली. आनी आतां ह्या लास्ट 2 इयर्सान तो खूब मॅच्युअर जाला. ही इज अंडरस्टँडींग सांगचे पयलीं थोड्या लोकांचो पळय पेन आनी मोग आसा तो ताका इज अंडरस्टँडींग तोंडा वयल्यान की बाबा तुका दुखता कितलें म्हणटा असो हो कलंगूटचो आमदार. मायकल आतां गोंयचे राजकारणांतलो एक म्हत्वाचो घटक जाला. ताच्यो शिमो कळंगूट मतदारसंघा पुरत्यो उरूंक ना. ताका मांद्रे, शिवोले, साळगांव, म्हापसा, हळदोणा मतदारसंघांत ताचो प्रभाव आसात. त्याच बरोबर पेडण्यां आनी काणकोण मेरेन लोक मायकल कोण तो जाणा. त्या खातीरूच गोंयच्या कानाकोपऱ्यांतल्यान लोक आपलें काम घेवन मायकला मेरेन व्हडा उमळशेन येतात. राजकारण, समाजकारण, लोकसेवा करतना आज मायकलान वयाची 50 हुपल्या. ते 2012 सावन आमदार म्हणजे ह्या टर्मान ते आमदार म्हण 15 वर्सां पुराय करतले. वर्सां वयता तशी मायकलाचें कामूय वाडटा. लोकसेनान नेटान फुडें वयता आनी राजकीय मळार ताचें वजनूय वाडत चल्लां. On this milestone birthday, we celebrate a leader whose service and life is dedicated to serving the people. Happy 50th birthday, Michael Lobo. Wishing you many years of good health, happiness, and continuous service to the people. सराक हॅपी बर्थडे. A very happy birthday to our dynamic MLA, Shri Michael Lobo, MLA of Kalangut constituency. ताका बरें आयुश्य, ताका बरें यश मेळचें ही हांव देवा कडेन प्रार्थना करतां. देव बरें करूं. तुका सगळ्या जाणट्यांचो आशिर्वाद मेळूं. तुका सगळ्या तरणाट्याचो एकवट मेळूं. आनी आमच्या सारक्या फ्रेंडांचो सदांच तुजे बरोबर आसूं. सगळ्या देवा कडेन मागतां की आयच्या रेव्होल्युशन डेच्या दिसा तुजो जन्माचो दीस तेन्ना तुका सगळ्या देवांचो आशिर्वाद मेळूं. तुकाय मेळूं, तुज्या घरकान्नीक मेळूं, तुज्या भुरग्यांक मेळूं आनी सगळ्यान मोस्ट जें तुका सदांच आवडटा तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक मेळूं. Here's wishing my beloved husband, Michael Lobo, the MLA of Kalangut constituency and Chairman GSIDC, all the very best. Happy birthday. May God bless you abundantly with good health, happiness and peace of mind to carry on the good work, good service what you are doing to them, to the people of your constituency and to the people of Goa at large.